आज तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिवपा खातीर आमी आज हांगासर आसात की गेली 2 वर्सां आमी एक पुरोमेताचें फेस्त करतात जे आमच्या मुरगांव तालुक्यात नासलें ते अनिता थोरातान गेल्या वर्साय केले, ह्या वर्साय रिबिल्ड इंडियाचे अभय भामयकर यांच्यावर आमी करतात. कारण इतलेंच आसा की गोंयचे आमचे जे शेतकरी आसत किंवा गोंयचे जे प्रोडक्ट्स करपी आसात तेका लोकल फॉर वोकल हें नांव दिवन आमी करप हे फाल्यां सुरू जातलें. तेजी डिटेल्स सगळे आमचे अनिता थोरात आणि अभयजी सांगतलेच. पूण रवींद्र भवन म्हणून आमचो प्रयत्न आसा कला संगीत आर्ट कल्चर हेच्या बरोबर हेंय प्रमोट करप. आणि फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर आमी एक मत्स्यगंधा हे आमचे रवींद्र नाट्य आविष्कार ह्या उपक्रमा अंडर मत्स्यगंधा हे नाटक आमी हांगा सादर जातले. आणि हे नाटक सादर करपा खातीर आमचे बिचोलीच्यान सगळी महिलांची एक टीम आसा. जयेंद्र हळंकर तेजे डायरेक्टर आसात. हे नाटक 6 वरांचेर स्वतंत्रवीर सावरकरान जातलें. आणि त्याच बरोबर रवींद्र भवन ज्या पद्दतीन म्युझिक क्लासीस करता तेजो न्यू बॅच आमचो 8 जून 2026च्यान सुरू जातलो. आमचे कडेन तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड आणि वोकल अशे 5 क्लासीस जाता जे डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराचो सिलेबस आमी हांगासर ते भुरग्यांक आसता. त्याच बरोबर गांधर्व विद्यालयाच्या एग्जामीक आमी बसयता आणि भुरग्यांक दनपारां 3 ते सांजचे 6 पर्यंत विकान 3दा एका भुरग्याक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा 2 वरां खातीर. आणि हेच्या खातीर आमकां डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चरा कडल्यान बऱ्यापैकी आमकां शिक्षक दिल्ले आसात. आणि सकाळच्या वेळार जे सिनियर सिटीजन आसात तांकां सुद्धा एक ऑपॉर्च्युनिटी आसती. म्हणजे 50-60 वर्साच्या वयले सुद्धा आमचे कडेन तबला, हार्मोनियम, कथक, कीबोर्ड, वोकल शिकतात. हे आमी सगळ्या मुरगांव तालुक्याच्या जनतेक, विद्यार्थ्यांक, भुरग्यांक, पेरंट्सांक विनंती करता की ऍडमिशन सुरू जाल्लें आसा. 30 मे पर्यंत लास्ट डे आसा. आणि हेका शुल्क जर आसा जाल्यार फक्त 100 रुपीज नॉमिनल आसा. आमचे म्युझिक क्लासीस AC आसा आणि वेल डिसिप्लिन्ड आसात. ह्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी जॉईन जावचें. तशेंच आमच्या ह्या फाल्यांच्या पुरोमेता फेस्ताचे इनॉग्रेशन सकाळी 11 जातलें. तेका तुम्ही सगळ्यांनी येवचें. 3 दीस 24, 25, 26 हे पुरोमेता फेस्त आसतलें. सांजचे 6 वरांचेर मत्स्यगंधा हे अजरामर नाटक आसतलें जे सगळी महिला सादर करतले बिचोलीच्यान येवन. आम्ही फाल्यासून म्हटल्यार 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल पुरुमेताचो फेस्त हो ऑर्गनायज केलेलो आसा रवींद्र भवन हांगा. आणि हो आम्ही लास्ट इयरय केल्लो, गेल्या वर्सा केल्लो आणि आतांय करता आम्ही. आणि एव्हरी इयर कित्याक आमचे रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट इन असोसिएशन विथ आमचे रवींद्र भवन वी आर ऑर्गनायझिंग धीस प्रोग्राम. आणि आमकां हे सगळे ऑर्गनायज करपाक आमकां तेको दिलेलो आसा तो म्हटल्यार रवींद्र भवनाचे नवनिर्वाचित परत एक फावटी निवडून आयिल्ले चेअरपर्सन आमचे जयंत भाई. तसेच बाकीचे त्यांचे रवींद्र भवनाचे सगळे जे मेंबर्स असतात हांगाय प्रेझेंट असतात. सो त्यांच्यानी खूप कॉपरेशन दिलेले आसा. आणि आमकां ही जी जागो दिलेली आसा ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेली आसा. आणि हेतून जी महिला पार्टिसिपेट जातली पुरुमेताचो फेस्त याचो अर्थ सगळ्यांक खबर आसा की येणाऱ्या पावसांनी जेन्ना भायर सरपा मेळना तेन्ना जी आमची मिरसाण असता, मागीर स्पायसीस असता, मागीर सोलां, नुस्तें, कोकोनट ऑयल ह्या सारखे ज्यो वस्तू असता जे पावसान मेळपा मातशे डिफिकल्ट जाता. अशा टायमार ह्यो वस्तू आता गरमीच्या दिसांनी त्यो वस्तू घेवपाक लागून आमी हो मुद्दाम फेस्त काडून हाडलेलो आसा. पहिली मडगाव, पणजी ह्या सायडीन जाताले पण मुरगांव केन्ना जायनासलेलो. हो पुरुमेताचो फेस्त आम्ही 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल करपाचो डिसायड केलेलो आसा. आणि हेतून चड करून आमची लोकल महिला जी आसात तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आणि हांव खऱ्यांनी आभारी आसा आमचे रवींद्र भवनाचे चेअरपर्सन आमचे जयंत भाई आणि सगळे त्याचे वांगडी सगळे मेंबर्स ज्यांच्यानी आमच्या महिलांक वोकल फॉर लोकल ही स्लोगन फक्त दवरली नासतना खऱ्यांनी आमच्या महिलांक खऱ्यांनी त्यांच्यानी तेको दिलेलो आसा. आणि तशेंच हांव आभारी आसा आमचे रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टचे चेअरपर्सन अभय भामयकर ज्यांच्यानी वो प्रोग्राम घडून हाडपाक आमकां खूप तेको दिलेलो आसा. कित्याक खंयची गजाल जी आसा ती सपोर्टा शिवाय जायना. आणि व्हडलो सपोर्ट आमकां रिबिल्ड इंडिया ट्रस्टान दिलेलो आसा. खऱ्यांनी आभारी आसा अभय भामयकर यांचे. आणि हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक सगळे आमची जे लोकल लोक आसा तांकां सगळ्यांकडे मागता, सगळ्यांक अपील करता की आमची जी महिला जी खऱ्यांनी खूप त्रास काढून स्वतःच्या पायार उभे राहून स्वतःची एक अनावळ करपाक लागून 3 दीस तुमकां खबर आसा गरमी खूप आसा पण अशें असताना सुद्धा ही महिला 3 दीस आमच्या हांगा रवींद्र भवन हांगा दिसभर रावन तुमच्या खातीर बरे बरे वस्तू तेंच्यांनी हाडलेले आसा. विजीट करपाचे, तांकां सपोर्ट करपाचो आणि त्यांच्याकडे ज्यो वस्तू आसात
ते जाता तितले चडांत चड घेवपाचे, जेणे करून ही जी महिला आसा ती फायनान्शियली सावंड जावपाक तांकां आमचो तेंको जातलो म्हणून. फाल्यां ह्या कार्यक्रमाचे इनॉग्रेशन जे आसा ते 11 सुमार आसा आमचे रवींद्र भवन हांगा. आणि ह्या कार्यक्रमाचे मुखेल अतिथी म्हणून आमच्या मदीं उपस्थित आसतले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक जी, तशेंच आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकर जी, आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर जी आणि बाकीचे आमचे काउन्सिलर्स, असे खूपशे लोक जे आमकां आधार दिवपाक फुडें सरलेले आसा. हालींच तुम्ही पळयलें आसा की नारी शक्ती वंदन बिलाक लागून खूप कितें कितें चालू आसा, पण ही नारी शक्ती तशीच दवरी नासतना खऱ्यांनी ह्या नारी शक्तीक आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आणि ह्याचोच एक भाग म्हणून पुरुमेताचो फेस्त हो आम्ही ऑर्गनायज केलेलो आसा. सगळ्या लागीं मागता जाता तितले सगळ्यांनी चडांत चड येवपाचे आणि 3 दीस रवींद्र भवनात बाकीचे हेरही कार्यक्रम असतात रवींद्र भवनाचे जे सदांच करतात त्या कार्यक्रमा वांगडा हे आमची जी महिला आसात तांकांही साथ दिवची आणि तांकांही तुम्ही विजिट करून उबा वाडोवपाची. I should congratulate Jayantji Jadhav for taking this unique initiative. हातूंतल्यान अशें दिसून येता की फक्त आर्ट अँड कल्चर अशें आमी चडशें करून रवींद्र भवन म्हटल्यार वी ट्राय टू अटॅच इट टू आर्ट अँड कल्चर. बट म्हाका दिसता सरान आयज आंत्रप्रेनरशीप प्रमोट करप म्हाका दिसता ह्या दृश्टींतल्यान एक बरो पावल उखल्लेलो आसा. आनी इन दॅट इट इज स्पेसिफिकली मोर फॉर वुमन. Advocate Anita Thorat has worked extensively with Rebuild India Trust previously. आम्ही गोवा स्टार वुमन अवॉर्ड म्हणून एक बरो व्हडलो कार्यक्रम केल्लो जातून CM सर वॉज दी चीफ पेट्रन, मॉविन सर वॉज इनवॉल्ड. अशें करून एक बरी एक बायलांची मोठी टीम त्या कार्यक्रमाक जोडून घेतलेली आसा. सादारणशे आमी 100 आउटरीच प्रोग्राम गोंयभर केल्ले, 35,000 बायलां तातूंत जोडली गेल्ली. सादारणशे एक 30 बायलां आनी चलयो हांकां आमी एक ऑनर केल्लो. असो करून एक मोठो कार्यक्रम वुमन एम्पावरमेंटाच्या दृश्टींतल्यान आमी घेतलेलो. हो कार्यक्रम युनीक आसा. युनीक कित्याक ऑलरेडी अनिता थोरातान सांगलें आसा की हो फर्स्ट टायम दीस इज अ सेकंड एडिशन, बट मुर्मुगांव ह्या तालुक्यान फर्स्ट टायम असो एक कार्यक्रम घेतलेलो आसा. दुसरे हाची सारकी युनीक गजाल म्हणजे सगळे तुम्ही पळयलां आसतलें कोकोनट ऑयल, विनेगर, प्रॉन्स स्मॉल, फीश पर, पूण हातूंत कितें आसा की दीस आर ऑल लोकल प्रोडक्ट्स. आणि आता म्हाका दिसता इट इज अ हाय टायम दॅट गोवन प्रोडक्ट्स आर बींग प्रमोटेड एट अ नॉट ओन्ली इन गोवा बट आउटसायड गोवा ऑल्सो. त्या दृश्टींतल्यान म्हाका दिसता एक मोठो उपक्रम अनिता थोरट हांणी घेतलेलो आसा. फाल्यां दामू नायक सर येतले हांगा. म्हाका दिसता जेन्ना ते हांगा येतले तेन्ना कार्यक्रमाक एक वेगळो स्वरूप मेळटलो. कित्याक खुबदां अशें म्हणटा की मुरगांव एक सायडीन पडटा, पण फाल्यां जेन्ना दामू नायक सर हांगा येतलो, दाजी साळकर तो ऑलरेडी लोकल MLA आसा, ते जेन्ना हांगा येतले आनी हाका आपलो प्रेझन्स दाखयतले, म्हाका दिसता की ह्या कार्यक्रमाची स्वरूपय हातूंत म्हणजे इट वील बिकम बीग. Another thing is next year Rebuild India Trust is also planning for a big event, international event for women. That is first international Pink Festival of India. ह्यो फुडल्या वर्सा आमी आयोजन गोंयान जातलें, पण हेडक्वॉर्टर वील बी समवेर इन जयपूर. कित्याक पिंक म्हटल्यारूच आमी जयपुराक रिलेट करता आनी थंय खुबशीं अशीं बायलां आसा जी वी हॅव रीच टू अ हायट्स. सो तो फुडल्या वर्सा सादारणसो आमी जून जुलयान प्लॅन करता. सो ऑब्वियसली जयंत सरांचे मागीर अनिता थोरात हांचो ताका सपोर्ट ऑब्वियसली आय टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो कार्यक्रम पयल्या फावटी जाता, आमकां बायलांक प्रमोट करपाक जाय. सरकारूय बायलांक खूब प्रमोट करता. सो म्हाका अशें दिसता की खूब लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक येवन आपलो सपोर्ट दाखोवचो. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि रवींद्र भवन बायणा वास्को यांच्या जोड पावलान आमचे पुरुमेंताचो फेस्त 24 एप्रिल ते 26 एप्रिल पर्यंत 3 दीस आमच्या रवींद्र भवनाच्या आवारात जातले. आणि हे जाताना त्यांचं एक मेन उद्देश आहे. गेल्या वर्सा सुद्धा त्यांच्यानी फेस्त आयोजित केल्ले आणि ताका खूब प्रतिसाद मेळ्ळलो. तांकां लोकांनी खूब स्तुती केली की असो फेस्त आमच्या वास्को मुरगांवात पहिलोच जाता आणि आम्ही सुरुवात केलेली आसा. आणि ह्याच्या फुडें सुद्धा आम्ही असेच फेस्त करीत रावतले, जेणे करून आमच्या स्थानिक बायलांका चड प्रमोशन मेळटलें. तेंचे गुड्स, तेंचे सामान आसा तांकां सुद्धा मार्केट मेळटलें.